अशी अनेक काणयो पळोवपा खातीर चॅनलाची सबस्क्राईब करात आणि घंटी चिन्ह मारपाक विसरू नाकात। कोंकणी पुरून दवरिल्लो खजिनो सोदचो। एक गाव आसलो, तातूंत भानुप्रसाद नांवाचो शेतकार आपले बायले वांगडा आणि दोन भुरगीं अमर आणि दीप रावताले। भानुप्रसाद आपल्या घराण्याचो पोट भरपा खातीर शेतांत काम करतालो, पूण ताचे दोगूय पूत अमर आणि दीप आळशी आशिल्ले। गावात कोण हांगा थंय भोंवतालो। एक दीस भानुप्रसादान आपल्या बायलेक सांगले की हांव सध्या ह्या मळार काम करता, पूण म्हजे उपरांत ह्या चलयांचे कितें जातलें। ताणें केन्नाच कश्ट घेतले ना, ते केन्नाच शेतांत लेगीत गेले नात। हळू हे कामूय सुरू जातले अशें भानुप्रसादाचे बायलेन सांगले। काळ गेलो, भानुप्रसादाच्या पुतांनी कांयच काम केले ना। एकदा भानुप्रसाद खूप दुयेत पडलो, तो जायते दीस दुयेत आशिल्लो। ताणें आपल्या बायलेक अमर आणि दीप हांकां फोन करपाक सांगले। ताचे बायलेन अमर आणि दीप हांकां आपयलो। भानुप्रसाद म्हणालो की आता दिसता हांव चड काळ जियेवंक ना। भानुप्रसादाक आपूण गेल्यार भुरग्यांचे कितें जातलें हाचो हुस्को आशिल्लो। ताकाच लागून ताणें म्हणलें, भुरगीं, हांवें म्हज्या जिवितांत सगळें मेळयलां। तो खजिनो म्हज्या शेतांत लिपला। म्हजे उपरांत ताचो खजिनो काडून तुमचे मदीं वांटून घेयात। अमर आणि दीप हे आयकून खोशी जातात। कांय काळा उपरांत भानुप्रसादाक मरण आयलें। भानुप्रसादाच्या मरणा उपरांत कांय दिसांनी अमर आणि दीप शेतांत पुरून दवरिल्लो खजिनो मेळोवपाक गेले। सकाळ सावन सांज मेरेन पुराय शेत खणताले, पूण तांकां कसलोच खजिनो दिसलो ना। भुरगीं घरा येवन आवयक सांगताली की पालक आमकां फटोल येतात, त्या मळार आमकां कसलोच खजिनो मेळ्ळो ना। ताचे आवयन सांगले, तुज्या बापायन जिण्यात फकत हे घर आणि शेत मेळयलें, पूण आता शेत खणून पळयत। हाचे उपरांत भुरग्यांनी आवयच्या सुचोवण्याप्रमाण बियो पेरून उदक दिलें। कांय काळा उपरांत पीक पिकून तयार जालें, जे विकून पोरांक बरो फायदो जालो। पैशे घेवन तो आवय कडेन आयलो। आवय म्हणाली, तुज्या कश्टान खरो खजिनो तेच तुज्या बापायक तुका समजावंक जाय आशिल्लें। कथाचे नैतिकता। आळस सोडून कष्ट करचे। कष्ट म्हळ्यार मनशाची खरी गिरेस्तकाय।